सगळ्यात पयली आज लायब्ररी डेच्यो सगळ्या जाणांक खूप खूप शुभेच्छा। लायब्ररी डेच्या निमित्तात हांव आमच्या सेक्रेटरीएटात आसलेली लायब्ररी ताका विजीट केलो। आमच्या मदीं आसात आमचे लायब्ररियन बाय वंदना नायक, ताका शुभेच्छा दिल्यो। शुभेच्छा दिवन हांव टोटल पुराय सेक्रेटरीएटची लायब्ररी पळयतालो। सेक्रेटरीएटची लायब्ररी तशी पळोवंक वचत जाल्यार फक्त सेक्रेटरीएटांतला स्टाफ आनी विशेष करून लॉ डिपार्टमेंटाचो स्टाफ होच ही लायब्ररी यूज करता। म्हणजे म्हणणे की डिजिटल युगात तशी लायब्ररीचो यूज करप खूप कमी जायत आयिल्लो आसा। हांव आयच्या भुरग्यांक सगळ्यांक आव्हान करता की तेंच्यांनी खूप मोठ्या प्रमाणात लायब्ररीचो यूज करपा खातीर सुरवात करचो। आयच्या दिसा हांव हें अनाउन्स करता की प्रोफेशनल कॉलेजीस जेंकां सेक्रेटरीएट लायब्ररीचो किंवा असेंब्लींतल्या लायब्ररीचो जेंकां यूज करपाचो आसा तेंच्यांनी आपले पयलीं येवन लायब्ररियना कडेन कार्ड करचें आनी आपल्याक जाय तेन्ना येवन ही लायब्ररी आनी लायब्ररींतली आसलेली वेगवेगळी बुक्स ही बी वापरपाक जाता। आमी जर गोंयांत पळयत जाल्यार आमकां सगळ्या जाणांक गोवा स्टेट सेंट्रल लायब्ररी पणजेंतली पाट्यावयली सगळ्या जाणांक खबर आसा। तशी पळोवंक वचत जाल्यार इट इज एन प्राऊड मोमेंट फॉर द गोवन की सेंट्रल लायब्ररींत वचून पुस्तक वाचप। त्याच बरोबर आमच्या कडेन डिस्ट्रिक्ट लायब्ररीज आसा नावेली हांगासर, आमच्या कडेन 7 तालुका लायब्ररीज आसात। आमच्या कडेन जवळपास 150 NGO लायब्ररीज चलयतात। हाच्या व्यतिरिक्त आमकां प्रत्येक टाउनान आमची टाउन लायब्ररी आसा, सांखळे, कुंकळ्ळे आनी केपें हांगासर। आमच्यो प्रत्येक हाय सेकंडरी कॉलेजीस आनी स्कुलांय बी येता, तांच्या कडेन स्वताच्यो लायब्ररीज आसात। इतक्या मोठ्या प्रमाणात आमच्या कडेन लायब्ररीज आसा, पण ताचो कितलो उपयोग आमचे आयचे तरणाटे भुरगे करता काय कितें हो एकदां प्रश्न पडटा। आयज लायब्ररी डेच्या निमित्तान लायब्ररी येता आसतना की प्रत्येकान त्या लायब्ररींचो उपयोग करचो, पुस्तकांचो वापर करचो चडांत चड प्रमाणात। आमी एक स्टेप फुडें वता आसतना डिजिटल लायब्ररी इन्फ्रास्ट्रक्चरात चेंज करपा खातीर आमच्या IT डिपार्टमेंटाच्या वतीन ऑलरेडी लायब्ररी अपग्रेडेशन सुरवात केला। पुराय गोंयांतल्यो कमीत कमी जवळपास 100 प्रत्येक पंचायतींतली एक अशी मेळून 191 लायब्ररी रिनोवेट करपाच्यो आसा। सरकार जेन्ना इतक्या मोठ्या प्रमाणात इन्व्हेस्टमेंट इन लायब्ररीजचेर करता आसत जाल्यार म्हजी सगळ्या जाणांक एकदां कळकळीची विनंती आसा की परत एकदां आमी सगळ्या जाणांनी पुस्तकांचो यूज करपाक, पुस्तकांचो वाचपाक आनी बरोवपाकूय शिकचें। आमी पळयता की वाचप कमी जाल्ल्या कारणान बरोवपाकूय कमी जाल्लें आसा। जर वाचप वाडलें जाल्यार बरोवपाकूय वाडटलें। आयच्या भुरग्यांनी वाचप आनी बरोवप ह्या गजालीचेर भर दिवचो। हांव परत एकदां समेस्त गोंयकारांक लायब्ररी डेच्यो खूब खूब शुभेच्छा दिता। देव बरें करूं।